Honorable judge said that they have to remove the entire stage over there because there has no permission been granted to them at all. So they need to have some permission for them. So now the judge was upset and he has asked them to remove the entire stage and do it once again until they get permission. ईडीएम सनबनाक हायकोर्टाकडच्यान बरेच पडला. शुक्रारात 2 याचिका सुनावणेक आयल्यो. एके याचिकेत हायकोर्टान अंतरीम स्थगिती दिल्ली असताना आयोजकांनी ब्रेस्तार मेरेन सनबनाक स्ट्रक्चर उबारले म्हणून कोर्टाक कळले. हणजूण पंचायतीनूय आयोजकांक हायकोर्टाच्या अंतरीम स्थगितीविशीं माहिती दिल्ली. तरीकूय तांणी खंय सुवातेर काम चालूच दवरले. आता हायकोर्टान उबारिल्ले बांदकाम मोडूंक लायला. जमीन आसा तशी केल्या उपरांतूच हणजूण पंचायत आयोजनाक एनओसी दिवपाचो विचार करतली. सनबनाचेर आनीक एक जनहित याचिका सुनावणेक आयिल्ली. सनबनान हाचे पयलीं कांय वर्सांचे कमर्शियल टॅक्स आनी पुलीस बंदोबस्ताचे सुमार 1,38,00,000 दिल्ले ना म्हूण कोर्टा मुखार आयले. सनबनान आपली नवी कंपनी आदली ती सनबन वेगळी सिस्टर कंपनी म्हूण आर्ग्युमेंट घालो. आर्ग्युमेंट हायकोर्टाक मानवलो ना. आयोजकांक सध्या 1,38,00,000 कितले भरपाक मेळटले काय म्हूण कोर्टाचो प्रश्न. आयोजकांनी 75 लाख रुपया भरता म्हूण सांगले. कोर्टान ते मान्य करून आदले 75 लाख आणि अनुचे 1.5 कोटी मेळून 2.25 कोटी भरपाक सांगल्यात. ही पुराय रक्कम पर्यटन खात्याकडेन भरल्या उपरांतूच तांकां दिल्ली परमिशनार लागू जातली म्हूण हायकोर्टान स्पश्ट केला. Today, Honorable Justice Sonak has passed a direction directing the state government not to permit Sunburn to hold the festival unless and until an amount of rupees 2 crores 25 lakhs is deposited with the Directorate of Tourism. Furthermore, there has been a rider given by the court to say that if the Sunburn festival is held without depositing this amount with the Directorate of Tourism, then the Director of Tourism will be personally held for contempt. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आणि ओमकार फळारी.